कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। एक आम्ही एमर्जन्सी मीटिंग आपयली जे सगळे बोटकारांक आमचे कुडकोण सगळे युनियनाक वचून इट्स रिगार्डिंग आमी लेटर येयला डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। ही लेटर कितें येयली रिगार्डिंग द बॅन पिरियड। आमचो सदां बॅन पिरियड आसतालो कितें 60 days विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1st June टील 31st July। सो आमचो सीझन 1 तारीख ऑगस्टाचे चालू जातालो। तो आतां गव्हर्मेंटान एक लेटर केली आमकां की एक्सटेंड करपा आनी 15 दीस आनी 15th ऑगस्ट चालू करता। हेचेर आमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तुमी दिवचे म्हूण एक लेटर केल्ली आनी ऑब्जेक्शन तुमी रेडी आहाय जाल्यार सांगचे म्हूण। सो आज ताका लागून आज सगळे आमचे व्हडले बोटकार बसींगवाले तशेंच फिशींगवाले येयल्ले आनी आमी एग्री जाले 15 ऑगस्ट पूण ऑन 2 कंडिशन। 15 एक करपाक प्रॉब्लम ना, दोन कंडिशन आहे। एक कंडिशन पयलीं म्हणटा ते इट हॅज टू बी ऑन द वेस्ट कोस्ट, थ्रू आउट द वेस्ट कोस्ट। थ्रू आउट द वेस्ट कोस्ट म्हणजे मागीर तुजे कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गोंय येयला। सो सगळे तिनूय सेंटरां जावपा जाय। आनी दुसरो कंडिशन घातलें ते एनी मॅकनायज एबाव 9.9 जे बोट तांकां एलावड ना। जे 9.9 दीस पयलीं येता ते होडेकार, पोनेलवाले तांकां एग्री केले, पूण आनी तेच्यान वयर ते धाबल मोटर बी घेवन येवपाक तांकांय बॅन जावचें म्हणून। सो हे 2 कंडिशनाचेर आमी एग्री जाले। सो आमचे डिसिजन घेयल्यार आमचे चेअरमॅनूय आसा, प्रेसिडेंट आहा, तशेंच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तशेंच हेजे 15 ऑगस्टार आमी एग्री जाले हे बॅन पिरियड करपाक। आनी ती बोटी पार्किंगाचेर 1 लाख रुपीज तुमकां फायन म्हणटा तेजेर कितें केलें तुमी? तेजेर हो इश्यू येवना। हो इश्यू आमी फकत ऑन वन हेजेर येयल्लो आनी एक दुसरो एडिशनल म्हणल्यार तो आमी SPDA मार्केटा लावन येयल्लो तितले, कित्याक हो इश्यू येवना न्हू। 2 एजेंडा 2 पॉयंट्साची आमी ही मिटींग घेतली। SPDA मार्केटाचेर कितें आयिल्लो? SPDA मार्केटाचेर कितें जालां आतां तिका एक्सटॉर्शन जावपा लागलो। जे आमगे बोटकाराचे व्हेकल्स आमगे बोटकाराक कुडबोण जेटीचे वयताले ते तांकां वराक 150 रुपया आहले। तुमचे बोलेरो धाकटे ते आतां सडनली 300 रुपया गेले वराक आनी थिंग लुटमार जावपा लागले। आनी ते कितें म्हणटा आतां म्हजी गाडी ओनराली व्हेकल आहा तांकां 150 रुपया। हे कंडिशन खंयच्यान येयलें तें आमकां खबर ना। सो आमी हेचेर हें घेयला रेप्रेजेंट करपाक SPDA मार्केटाकूच आमी सगळे बोटकार वयतले हे दिसांनी वयतले आनी आमी एकाय लेटर करतले SPDA चेअरमॅनाकूय बी, कित्याक हे लुटमार जाला। आनी दुसरें म्हणटाय ते कितें आतां आमी गाडी घेवन गेले भितर आनी ते एमटी करून आमी हाडटा आनी भायर रस्त्यार जाता। रस्त्यार येयल्यार थिंगूय आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर येता तो 100 रुपया घेवन वयता। म्हळ्यार पार्किंगा पासून आमी आतां रोड टॅक्स भरता ते कित्याक आमी दुसरे हाली करून हेजेर येताय, मेन रोडार येताय, थिंग पार्किंग कोताय, कित्याक बॉक्सां लावन रावताय। तेंचे कडेन 100 रुपीज चालू आहा। हे साल लुटमार जाला, कित्याक आमी भितर मार्केट SPDAकूय दिवपाचें आनी हांगाय दिवपाचें हेचेर आनी हें ना कितें आहा तें हेचेर म्हाका दिसता SPDA चेअरमॅनान हेचेर एक्शन न्हू। आतां कित्याक टेंडरूय जालो ना, टेंडर जाता जाता कित्याक वी आर द कन्सर्न पार्टी। नुस्त्याक कोण दिता? आमी दिताय मरे बोटकार। आनी हे लुटमार करता कोण बंदतायच। सो हेचेर स्टॉप जावपा जाय आनी हे म्हाका दिसता टेंडर काडूंक जाय, कित्याक वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड एज अ कुडकोण फिशरीज, नाजाल्यार आमचे फेडरेशन आहा, सोसायटी सगळे आनी आमी रांपोणकारां कडेन उलयले हेचेर। तर सगळे आमी एक ऑल साऊथ गोवा फेडरेशन करून घेवपाक आमी मुखार सरता। गव्हर्मेंट फिशरी गव्हर्मेंटान एक लेटर धाडलें आमकां 15 ऑगस्टाक चालू करपाचें म्हणून। तेणी आमची म्हायती मागयली तुमचें डिसिजन कितें आसता। तेन्ना आमच्या युनियनात प्रश्न घेतलो, बराचो प्रश्न आसा, पूण जेन्ना फिशींग बोटकार आसा तेंच्यांनी म्हटलें कितें जर पोनेलकारी भायर सरले जाल्यार फिशींगकारी आमी स्टॉप रावचे ना। जाता जाल्यार तुमी ऑल इंडिया सगळे बॅन करा आनी एकच डेटीक सगळ्यांक तुमी धाडपाचे। हेचेर उलोवणें जाल्यार तेचेर मागीर आमचे सारकें म्हणपाक लागले। तेन्ना आमी 15 तारखेर बोटकारी वचपाचें आमी तेचेर निर्णय जाल्लो आसा, पूण एकाच कडेन तेमी भायर सरले जाल्यार फिशींगकारी बोट रावचे ना, तेचेर काबार जाला। आनी कितें आशिल्लें? आनी जो जे जाग्याचेर आमचे आतां बोटी पार्किंग करपाचे बंद केल्या पळय ते खंय तरी बरें जाल्लें आसा। आनी जे बोटी कोण दवरता तांकां 1 लाख बी फायन पडटा।
तेन्ना फायन पडल्या कारणाक आज तेजेरूय मातसो डिस्कशन जालें की हेचेर कितें तरी आमी तोडगो काडचो पडटलो. तेन्ना जे कोण सीएमा कडेन मिटींग आसले पळय न्ही तेमच्यान म्हणलें ना, सीएमान ऑलरेडी सांगले कडेन आसा हे आनी आमी हेचेर आनी कांयच कमी करूचें ना. अशें जाल्यार हे भशेन डिसिजन जाल्यारच आमचे जेटी बरी करून रावतली. जेन्ना कोणाक 1 लाख फायन बी पडला तेचेर कॉम्प्रोमायज आनी कांय जावचें ना. जे कोण त्या सीएमा कडेन मिटींग आसले तेमच्यांनी म्हटलें. सांगला तुम्ही ना मिटिंगे एजेंडा आहलो फिशरीजा आमकां लेटर येयल्या आमगे ओपिनियन सांग म्हूण बॅन पिरियड पडे हा 60 डेज आहलो पयलो 1st ऑफ जून टू 31st ऑफ जुलय ते आनी 15 डेज इन्क्रीज करपाक वताय. सो आतां 15 ऑगस्ट न्यू डेट थारावपाक वता गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट एंटायर वेस्ट कोस्टाक वता जाल्यार आमी एग्री आहाय बॅन पिरियड इन्क्रीज करपाक. बट प्रोवायडींग 2 कंडिशनां, एक एंटायर वेस्ट कोस्टा जावपा जाय आनी सेकंडली एअरपोर्ट केनो आहाय मोटर लायन वयताय पडे 9 HP म्हणून व्हडले व्हडले 2, 3, 4 मोटर घेवन वयताय तेंकाय बंद आसपा जाय. ते तेय मेकॅनायजां पडटाय अबाव 9 BHP गॅरमोटरी. सो तेंकाय स्ट्रिक्टली मॉनिटर करूंक पडटलें अवरेज म्हयन्यान. एक पॉयंट हो जालो. दुसरो आतां आमगेलो एक मार्केटा पॉयंट आहा HGPD होलसेल फीश मार्केट. तेजेरूय आमी डिस्कशन केलां. ह्या मार्केटांक आमकां वरां 150 रुपया घेताले पयले गाडी कोण घेवन गेले जाल्यार गाडी भितर दवरपाक. आतां तेमी 300 रुपया केले. ते आमकां कांय इन्फॉर्म करनाय. मार्केट आमगे नुस्त्याचें चलता पूण HGPD आमकां कांय इन्फॉर्म करना. आपणा जाय ते भाशेन रूल करता आनी थिंगा लुगराकूय त्रास आहाय. फिक्स लुगार घेवन आहाय. मार्केट गव्हर्मेंटाली HGPD रन करता पूण फिक्स लुगार कित्याक परमनंट लुगार घेवन आहाय. डेली उमके स्लॉट एक बोटकारान आपणा परमनंट केले. सो ते ओपन जावपा जाय आनी पयशे 150 रुपया घेताय ते ओके आहले आनी 300 रुपया गेले तेमी वराक. सो हेजें मातशें आमकां डिस्कशन आहा तेजेर. आमी वचोन मेमोरेंडम दिताय तेका आमगे सी आहा ती.